गुड मॉर्निंग एवरीवन. कशी आहाय सगळी? आयज म्हाका दिसलो एसल्या हॉलिडे मेळटा काय म्हूण काल पावस पडले भाशेन. इतलो पावस पडलो सामको सुबेज आख्खें सगळें भरलेलें. आमगे हिंगांदे बी सगळीं आहा न्हू ती सामकी भरता आनी सामको सुबेज पावस कंटिन्युअसली म्हणटा तो पडलो. म्हाका सकाळ सॅटर्डे नायटसान स्टार्ट जालेलो. सो आतां हेल्कना पावून येयलां आतां वयता घरा. आनी आयज रांदपा आयज मंडे आमगे नुस्तें कांय मेळना मंदिराचें हिंगा. सो म्हाका तिसरी घेयलो आहली थोड्योश्यो त्यो हांव चिंतालें तेजी कोड कितें कोत्ता म्हूण. आनी सोय बीन काडून दवरल्या. बेश्टी सोय भाजून न्हू कितें कोत्तोलें ग्रेवी अशी. आनी इल्लेशे बोंबील आहाय मोकोडे तळी काडल्याय ताका फ्राय कोत्तोलें कित्याक हेल्कान नुस्तें आहल्यार बरें जेयता जेवण. नुस्तें आहल्यार ताका जाय भाजी घेवपा जाय म्हाका. आयज इल्लीशी पालक मेळटा जाल्यार चोवपा जाय. चोयता पालक मेळटा जाल्यार घेता आनी मागीर हांव वयतां घरा आनी बेगीन रांदूंक कॉमेस कोत्ता गेलें. तितून मेळटा मातशें वखदान. हिंग न्हू हांवें इल्लीशी सोय केल्या आनी तितून इल्लेशें गार्लीक आनी हाफ ऑनियन स्लायस केला आनी ती सोय बरी भाजून घेयल्या. ती सोय मातशें लायट ब्रावन एश केल्या आनी एक सायडीन हांवें हिंगा त्यो शिंपयो धुवन साफ करून घेयले. सो ही सोय न्हू बरी मातशें ब्रावन जावपा जाय. आनी हिंगा हांवें ग्रीन चिलीज यूज केले. 2 ग्रीन चिलीज घायले आनी इल्लेशे धानिया आनी जिरें आनी हळदी पावडर. आनी हितून न्हू हांवें आमसाण घायलो ना कित्याक हितून तोराशीर यूज केलाय ताका लागून हांवें आमसाण घेयलो ना. सो सोय ती न्हू मातशें लो फ्लेमीचेर भाजपा जाय. लो टू मिडियमाचेर भाजल्यार कोंता येता नाजाल्यार सारकी करपता ताका लागून आनी तें मागीर टेस्टूय पेडेर जाता. आनी हिंग न्हू हांवें फोण्णां भाजपा इल्लोसो हाफ उरलो तो कांदो घातिल्लो आनी हांवें एक ग्रीन चिली स्लीट केल्या. तुमकां आनी स्पायसी जाय जाल्यार तुमच्यान आनी मागीर ग्रीन चिली यूज करपा जाता. हिंग आमी सुबेज स्पायसी खायनाय ताका लागून हांवें लायट चिली केल्या. त्यो डार्क ग्रीन आसताय न्हू त्योय मातशें स्पायसी आसताय. सो तुमकां जाय जाल्यार त्योय यूज करपा जाता तुमच्यान. आनी तें म्हणसर न्हू हांवें हिंगा मातशें मुगे भाजी बीन हाडलो ती धुवन सुकोवपा दवरलेली. हांवें ग्रीन पीस हाडलोले, कॉलीफ्लावर, केळी हाडली थोडीशी आनी दुदी हाडलेलो, पालक आनी घोसाळीं हाडलेलीं 2. सो हिंग मुगे सोय न्हू मातशें ब्रावन जाल्या, लायट ब्रावन जाल्या आनी आतां हांव ती आंटून घेता. सोय मातशें न्हिवोवपा जाय आंटीशनी पयलीं. सो मातशें रूम टेंपरेचर जावपा जाय तेजो. सो तेजे उपरांत मागीर न्हू हांवें मसालो आंटून घेयला एक पेस्ट. इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी. आनी तुमी तशें उदक घायलां आनी हांवें मागीर तें पेस्ट केलां. हिंगा हांवें हांड्या कडाईन तेल घेयलां आनी हाफ कांदो उरलो तो घायला आनी मिरसांग घायला आनी मातशें भाजयल्या. हिंगा जाय जाल्यार न्हू तुमच्यान कढीपत्ता एड करपा जाता आनी तुमच्यान तें वांटटा आसतनाय घालपा जाता 2-3 पानां कढीपत्ताची बरो फ्लेवर येता. म्हाका अवेलेबल आसूं ना तेसा घरा कडेन ताका लागून हांवें घालूं ना. आनी मागीर उदक तुमकां जाय ते भाशेन घालपा जाता. तुमकां तितून ग्रेवी थीक जाय आनी तुमकां मातशें पातळ जाय ते घालपा जाता. आनी मागीर लास्ट हांवें हितून तोर घायलां. तोर घायलो म्हणटरी मातशें बॉयल येयलें म्हणटरी मीठ घायलां. मीठ तुमी चॅक करून घालाय कित्याक शिंपयां ऑलरेडी मातशें तें सॉल्टी आसताय पयलीं. आतां जालें म्हगेलें ती कोड केल्या शीत दवरला आतां. आनी म्हाका स्वता नुस्त्यान कांय भाजपा ना कित्याक हेल्कन म्हाका सांगता आपणा शीत नाखूय. सो ताका इल्लीशी पेज केल्या. पेज तेगे फेवरेट सामकी. चिंतालें आतां एक ड्रेस मातशें कातुता कोणागे दिवपा आहा तें आनी तें कातुता आनी आयज एक पूण कंप्लीट कोत्तोलें. फाल कोत्तोलें आनी मागीर पोर आपयता तांकां हांव चोयता कितें कोन्न जाता तें. बेगीन जालें जाल्यार मागीर बेगीन कोत्ता. एक्चुली मुगे शिवूल म्हूण कांय ना पूण मुगे तें दुसरें फिनिशींग वर्कूय करपा आसत न्हू. हॅमींग करपा आसता आनी ताका सगळें टायम वयता.
गॉड ब्लेस एवरी वन एंड हैव अ नाइस डे. बाय.